नमस्कार. गोंयांत किडी आनी मुयो मरच्यो तशे लोक रस्त्यार एक्सिडेंटांनी मरतात. एका तेंपार गोंयच्या एका राज्यपालान गोंयाक किलर स्टेट म्हणिल्लें, पूण आज गोंयच्या मुक्ततायेच्या जवळ जवळ 60 वर्सां उपरांत गोंयांत दर वर्सा असो एक दीस वचना की ज्या दिसा अपघात जायनात आनी लोक मरनात. काल वेर्णा हांगा एक एक्सिडेंट जाला, 4 जाण मेल्यात. पणजेन आमच्या दोळ्या सामकार एक अपघात जालो. एक रेंट ए बायक दुसऱ्या अर्दान पावल्यान तेणें आनी एकल्याक मारून थंयचे थंय तो सामको गंभीर जखमी अवस्थेन आसा. अशे एकय दीस वचना जंय अपघात जायनात आनी मनीस मरनात. रक्ताचेर सतत रक्ताचो असो सडो पडिल्लो आसता. ह्या विशयाचेर, ह्या गंभीर विशयाचेर चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन 3 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं हा रिटायर्ड SP महेश बाब गांवकर, एक डायनामीक पुलीस ऑफिसर म्हणून तांकां वळखतात. आमचे मदीं आसा डॉक्टर मधू घोडकेरेकर, जे सहयोगी प्राध्यापक फॉरेन्सीक डिपार्टमेंटाचे. आनी आमचे मदीं आसात अमोल वाणी, एक यूथ एक्टिविस्ट. जेसीन तूं काम करता, तुम्ही रोड एक्सिडेंटच्या संदर्भात तुम्ही काम केलां. म्हाका सगळ्यात पयलीं तुजे कडेन जाय, एक तरुण भुरगो, एक एक्टिविस्ट ह्या कार्यावळीन इतल्या खातीर वेचून काडला की एक्सिडेंट तरुण लोक चड करतात, सोरोप्यान वतात, ड्रग्स घेतात आनी ताका लागून रस्ते म्हळ्यार आतां आनी तरुणाक आपलें मरण सामकें सवाय जालां. अशे तरेची एक चर्चा गोंयान भितर चलता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय हें कितें, तूं हें सगळें तुजें परसेप्शन कितें? राज पयलीं म्हणजे स्पेसिफीक रिजन असो कांय ना, खूब ताका कारणां आसा एंड दीज आर व्हेरी कॉमन रिजन्स जे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां खंयच्याय भुरग्याक विचारल्यार एक्सिडेंट कित्याक जाता, केअरलेस ड्रायवींग म्हणा, ऑर आतां न्यू दॅट इज ट्रेंडींग इन द न्यूज म्हणजे मायनस ड्रायवींग. पुण्याचो एक्सिडेंट जालो तो एक आय मीन इट्स अ न्यू थिंग. त्याच्या मागीर आनी 2 सिमिलर केसीस वर आयडेंटिफायड इन द कंट्री वेर मायनस वर ड्रायवींग एंड दॅट इज कॉज्ड एक्सिडेंट. ते सोडून ड्रंकन ड्रायवींग तुमी म्हटलें तशें. काल बेळणाचो एक्सिडेंट जालो, इन दॅट ऑल्सो ड्रायव्हर जो आसलो दॅट्स अ क्लियर केस ऑफ ड्रंकन ड्रायवींग. मेनी रिजन्स आसा, स्पेसिफीक रिजन अशें कांय ना. बट एज तो पयलो पॉयंट तुमी म्हटलो की यूथ डू नॉट रिली केअर अबाउट युअर लायफ, म्हणजे खूब बिंदास आसा. आपल्या आयुश्याची किंमत कितली आसा तांकां ते सद्या तरी खबर ना. आवय बापूय तांकां मोटरसायकल घेवन दिता, गाडी दिता, बायक दिता, 4 व्हिलर दिता. तूं सांगता तशें एक्सिडेंट जाता की तांकां वाचोवपा खातीर प्रयत्न करतात आनी तांकां वाचयचो प्रयत्न करता. इतले न्ही तर दोतोर सुद्दां काडून खरें तांचे म्हणजे सॅम्पल आसा कारण भायर उडयतात. सो आज 2 दोतोरांक एरेस्ट सुद्दां जाला पुण्यान. सो इतले सगळे निग्लिजन्स. एका अर्दान पालक मोटरसायकल दिवन तांकां कांय पडून वचना, चलो मागता ताका दिवप. आनी दुसऱ्या अर्दान गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन जे पळय स्ट्रॉंग आसपाक जाय आशिल्लें, सतत एक्सिडेंट जाता तें आडोवपाचें नदरेन. कारण निमाणें एक्सिडेंट जाता तेन्ना सरकाराचें नांव खराब जाता. एकूण म्हणून प्रशासनाकय एक काळो तिबो लागता. सो दीस इज समथींग व्हेरी बॅड. महेश भाऊ, हांव तुजे कडेन ह्याच संदर्भांत, तूं इतलीं वर्सां हे सगळें ह्या क्षेत्रांत भितर काम केलां, तुजें परसेप्शन कितें? पळय राजू बाब, एक्सिडेंट तशें पळोवपाक गेल्यार न्ही अशें भिरांकूळ अशें वातावरण जालां गोंयांत. कित्याक एटलिस्ट फॉर लास्ट 2 years आनीक इतलो फास्ट एक्सिडेंट रेट वाडली. आनीक आमी आयतो म्हणटा तूं डिजिटल न्यूजाचेर इमिजिएटली येता की एकटो मेलो, 2 जाण मेले, 3 जाण मेले. सो लिटरली हांव मोबायलाचेर पळयतां की आयचो कोटा जालो काय म्हणून, नाल्यार हांव पळयतां की आरे थँक गॉड आज कोण मरुना म्हणून. इतली परिस्थिती जाल्या. आनीक हांवें पयलां आमची हाजे प्रमाणे एनालिसीस पळयलें जाल्यार एवरी 27 hours देर इज अ डेथ इन गोवा, वीच इज व्हेरी व्हेरी बॅड एंड डेंजरस. कित्याक एक्सिडेंट जे हांवें पळयले न्ही काबार करता फॅमिली. एक कर्ता पुरुश जर गेलो घरचो, इट इज डिझास्टर. फॅमिली तरुण आयुष्यभर तो मेलो तो मनीस, भुरगो आपली जीव वगडायता, पूण त्या फॅमिलीक सामकें डिस्ट्रेसाक घालून वता. एक्झॅक्टली. ताका आतां तूं विचारता तशें एक्सिडेंटाचें रिजन कितें. रिजन जर तूं एनालायज करशी, रिजन खूब आसा. बेजीक रिजन आय वूड से गूड वायड रोड्स वीच आर व्हेरी टेम्पटींग टू ड्रायव्ह, व्हेरी टेम्पटींग रोड्स. ते गूड बायक्स. पयलीं आमची भुरगेपणां आशिल्ल्यो त्यो खंयच्यो जावा, राजदूत, लॅम्ब्रेटा, चेतक स्कुटर्स आनी बुलेट मॅक्झिमम, वीच यू कूड हार्डली टच. थोडेच आसतले. हय, वीच यू कूड हार्डली टच 70-80. करेक्ट. 100 म्हणटे आउट ऑफ क्वेश्चन. आणि आज खंयची तूं बायक घेवची ती थ्रॉटल केल्यार ती टचीस 100.
आनीक भुरग्यांक दुसरी एक कितें आसता, भुरग्यांक दाखोवपा जाय आसता, शो ऑफ करपाचें की आपूण कसली बायक चलयत ती. आनीक ताका लागून ते हेल्मेट घालना. हांवें ह्या भुरग्यांक खूब फावटी जेन्ना विचारलें फ्रेंडली हातूंक, तेन्ना ते सांगूंक लागले ना हेल्मेट घाले आमकां कोण वळखतले, कोण खंयची बायक चलयत ती. सो ते चलयांक फाटल्यान एक तर फाटल्यान बसप, मुखार फक्त शो मारप. आनी दे वॉन्ट टू शो ऑफ की आय एम रायडींग द बेस्ट बायक, आय एम रायडींग KTM और आय एम रायडींग द बुलेट मिटियोर और आय एम रायडींग दीस बायक. ती एक क्रेज आसा. आनीक सेकेंडली हांव म्हणटा एक्सिडेंट जर कर्ब करतलो, lot of dependent that our expectation is from police. आज तर अशी परिस्थिती ना की except staff, they can maximum grumble about staff if there is shortage, but otherwise amenities and equipments the police department cannot grumble. They have got enough bikes, they have got enough infrastructure, गाडयो म्हणतो कितें म्हण सगळें आसा. ह्या विशयाचेर आमी चड विस्तारान नव्हे. ताचे पयलीं हांव दोतोर मधू घोडकेरेकर तुमचे कडेन येता. तुमी दिसपट्टे तुमचे टेबलाचेर अशें सामकें छिन्न विछिन्न जाल्ले देह पळयता आसतले, तेन्ना तुमचे नजरेन कितें येता, कितें चल्लें? हो प्रश्न खरो एक महेशाक विचारपाचो की ज्या सेंटराक हांव काम करतां तेजे पयलीं म्हाजो बॉस आशिल्लो सापेको सर. एक्झॅक्टली. आनी त्या सेंटराक आयज सगळ्यांच एका दिसाक 18 मरे 18 पोस्ट नंबर अशें वेर्णाचोच दिसता म्हाका एक्सिडेंट. बरोबर. आनी रातभर सापेक आनी महेश बसले आनी मॉर्चरीक तेणी सकाळची च्या घेतल्या. 18 पोस्टमॉर्टम. इतल्या वर्सां नंतर सिनारिओ तोच आसा. आनी तुजे एकाय शब्दांत हांव तुका एक्सप्लेन करता. नथींग कम्स फ्री. गोवा इज हायेस्ट इन पर कॅपिटा. दुसरो गोंयकार म्हणटा वरात. लोनिंग जे आसा पळय आमगेलें गोंयांत लोनिंग पर हेड आमी इंडियेक नंबर 1. पर कॅपिटा आनी पर हावस आमगेले व्हेहिकल्स पळयात. नंबर ऑफ मनीस त्याच्या परस आमचे व्हेहिकल्स घरांत चड आसता. एक्झॅक्टली. आनी महेशान करेक्ट शब्दांत एक्सप्लेन केलें की जे आमगेले इम्प्लिमेंटेशना खातीर जे इनफॅक्ट म्हज्या खबर आहा आमी ऑलमोस्ट दोगांय वांगडा 2004 नंतर आमी ऑलमोस्ट वी आर नोटोरियस. म्हणजे आमी वी आर ब्लेम आमगे अरविंद गांवस, महेश, हांव हेल्मेटाचो इशू हाडलो तेन्ना अक्षरशा लोकांनी आमकां इवन वी वर जॉयंट विथ अवर नेम्स वेर कनेक्टेड विथ हेल्मेट लॉबीज. करेक्ट महेश? तेन्ना हांवें लास्ट इयर तुका खबर आसतलें हांवें एक सोशल मिडियाचेर म्हाका न्यू इयराचो पोस्ट घातलेलो की आमी 2000 हांवें रिसर्च केलो दॅट अबाउट 1 in 36 hours. आनी लास्ट इयर हांवें सांगलेलें इट इज गोईंग टू टच 24 hours. महेश आत्तां सांगता वी आर टचिंग 27 hours. अजून आमगे वर्ड सोंपूना. आनी इट इज नॉट गोईंग टू स्टॉप हियर. 27 म्हणल्यार कितें? 27 वरांक एक मनीस म्हणजे पयलो हांवें जेन्ना 2000 तेन्ना 3 दिसांनी एक मरतालो. आतां 2 दिसांचेर पावलो. आतां 1 दिसाचेर क्रॉस पडलो. आनी लक्षांत दवरयात. सो आमी आतां खऱ्या नजरेन किलर स्टेट जाले. आनी ह्या खातीर जे विचार जावपाक जाय तो प्लॅनिंग इन नेक्स्ट 50 years. नाल्यार ते 50 years वराक एक मनीस मरतलो. एक्झॅक्टली. हो जर ट्रेंड दवरिल्लो कितले. आनी तुमी सांगलें सगळे कितें म्हणटाले बरी हायवे सिंगल लेन. लक्षांत दवरया स्मार्ट सिटींग हेल्सान कोण मरूं ना. मरपाक रस्त्याचेर चलोवपाक गाडी तुमी रस्ते करून दवरले. जितलो व्हडलो रस्तो पळय मायनर एक्सिडेंट कमी, फॅटेलिटी हाय. हे स्मार्ट सिटीक खूब लोकांनी दोके मोडल्या, पांय मोडल्या. ते हय हय 80 फावटां पडले इनडायरेक्टली. पूण फेटेलिटी ना. बरो रस्तो हाय रस्तो थंय फेटेलिटी. आनी हितून आमकां एक गजालीची बेजीक वचपाक जाय आशिल्लें जे सुरवातेक तुमी म्हणटाले खंयच्यो खंयच्यो बायक्स आशिल्ल्यो जे सुरवातीक आमचे जे कर्टसी ऑफ ड्रायव्हिंग आशिल्लें पळय इट इज गॉन. एक मुखार जर गाडी चलता तो तुका हातीन दाखयता मुखार वचनाका, क्लीन जाता तेन्नाच रोड सोडटलो. आतां AC गाडी वयले हँड सिग्नल्स गेले. एक्झॅक्टली तूं जी सायड लायटात एकदम लोक सायड लायट मारता ती विसरून बिगडला. तूं तेवटेन वयता खंयचे सायडीक वयता कोणाक कळत ना. आमी डिप्पराचे लायटीचे सिग्नल आसता डिप्पर सायडीतलो थंयच्यान धाडटलो. बिलीव करचें नाशिल्लें. आयज आमी तुमचे कडेन बदलो आसत नाशिल्लो. 24 एप्रिला अक्षय फॅमिली सकट वचपाचो. एक्चुली फॅमिली सकट. आनी ड्रायव्हिंगाचे सगळे रुल्स पाळून
एक बोमा खबर केलो तो बोमा एक 8 हेजो ट्रक वयता, हांव फाटल्यान हांव चडाव. आतां चडावाची प्रिंसिपल कितें, तूं हे डिस्टन्स दवरूं जाय नाल्यार ओवरटेकूंक वचता, कित्याक तो जर बंद जालो स्लीप जाता तुगे गाडी उडयता. बरोबर. हांवें अशी पळयपाक गाडी काडली, म्हाका 200 मिटराचें स्पेस आसा, हांव चडयता इतल्या म्हणसर टर्ना वयल्यान येयलो. आतां म्हाजो उपाय कितें, हांवें ओवरटेक करप ना, ती स्लो करप आनी ताका जागो करप, मागीर परत घेवपाचें. सगळे सिग्नल दाखयले, फुडें पावलो तरी पूण हो स्लो करिना. बिलीव करचें ना, आमच्या मदीं जो जागो तयार जाल्लो येद्या व्हडल्या ट्रकान आमच्या मदल्यान कडून परत येवन फाटल्यान उबो रावलो. हे दोळ्या मुखार पयलेली गजाल. आतां हितून इफ्स एंड बट जेन्ना एक्चुअली टक्कर जालें म्हणटरी हें प्रत्येकाच्या आयुश्यान घडलां. प्रत्येक खबर अरे फाटल्या म्हयन्यान आपूण सामको मातसो आतां चुकलो आपूण वचपाचो. हें गोंयान भितर प्रत्येकाच्या आयुश्यान घडत आसा आनी कशें तरी देव आसा. देव आसा, देव आसा, खूब आमगे देव आसा पळय ते पावता खऱ्यान. सारकें. अमोल वाणी, तूं JCच्या मार्फत तुमी जनजागृती कार्यावळ घेतात म्हणलें, तुमी हे 2 एक्सपर्टाचीं मतां आयकलीं. म्हाका एक सांगात, कोण चुकता? सामाजीक संस्था तुमी चलयतात, पण जनजागृती जावपाक जाय न्ही. तुमी कॉलेजींनी वता म्हणटात, तुमी पेरंट्सांक मेळटात, तुमी शिबिरां घेतात, निदर्शनां करतात, कित्याक हो व्यू पॉयंट लोकां मदीं पावना? आनी आमी वर्तमानपत्रां सतत तेजेर बरयतात. काल आज आमचे कडेन अग्रलेख आसा की गोंयचे रस्तो अपघात जे पळय जाल्यात ते कित्या खातीर. सर तुम्ही म्हटलं तशें एक्चुली पॉयंट तुमचो खूब सारको आसा. महेश बाबान म्हटलें अशें की पुलीस इज डुईंग देअर जॉब, देर इज नो डावट अबाउट दॅट. इफ वी कंपेअर म्हणजे खूब वर्सां पयलीं आमी पळयतलें जाल्यार की पुलीस वर लिनियंट वेन इट कम्स टू हेल्मेट. आतां ना ते लिनियंट, नॉट एट ऑल लिनियंट. आतां ते डोंट म्हणजे कोण हेल्मेट घालना ऑन द स्पॉट फायन. बट ते करून सुद्दां आयची भुरगीं स्टील डोंट वेअर हेल्मेट. आतां आय थिंक तुमचो रूल असो की फायन पडली जाल्यार दॅट फायन इज परमिटेड फॉर द होल डे. सो म्हणजे परत तुका पुलिसान धरली, यू कॅन स्टील शो की बाबा ती पावती दाखयलो आनी म्हणटलो की ओके. सो खुबदां हो आमी बिहेवियर पळयता. आमच्या ऑर्गनायझेशनच्या थ्रू आमी जे एक्टिविटीज करता, रोड सेफ्टी वीक जे आसा वीच वी डू एवरी इयर इन द मंथ ऑफ जानेवारी, त्याच्या मार्फत आमी खुबश्या स्कूल्सांनी कॉलेजींनी वता टू एड्युकेट स्टुडंट्स अबाउट वॉट इज द रिजन टू वेअर हेल्मेट. हेल्मेट घालूंक ना जाल्यार तुमकां कितें जातलें, युअर फॅमिलीज वील सफर. हें सगळें तांकां सांगून सुद्दां देर इज स्टील अ लॉट ऑफ रिलक्टन्सी अमॉंग द स्टुडंट्स. हेका खूब कारणां आसा. एक तर सरान म्हटलें अशें की शो मारप बायकार, ही एक्चुअली खरी गजाल. आनी हालींच्यो जे गाडयो आसा ते लायट वेट, तेजे फायबर बॉडीजाक लागून ते लायट वेट आनी ते मूव फास्टर. ते 0 to 100 टच करपाक इट डजंट टेक मच ऑफ टायम. सो ताका लागून दे आर व्हेरी लिनियंट विथ इट की स्ट्रेट रोड मेळ्ळो बायक ओडली. एक रिपोर्ट हांवें सकाळीं वाचतालो की 90% एक्सिडंट्स इन गोवा हॅव एक्चुअली हॅपन्ड ऑन स्ट्रेट रोड्स आणि नॉट एक्चुअली ऑन कर्व्ड रोड्स ऑर इनर रोड्स. जे स्ट्रेट रस्ते आसा, बरे रस्ते आसात, त्याचेर एक्सिडंट चड जाता. पहिले म्हणटले की हांव तुका म्हणटा तशें जनजागृती करतात तुमी, ती उणें पडटा अशें तुका दिसता? टू अ सर्टन एक्सटेंट मे बी, बट नॉट मोर. तुजे कडेन हांव येता दर वर्सा एक सोपस्कार म्हणून एक कितें रोड सेफ्टी वीक म्हणून करतात. दोन एक RTO करता, एक पुलीस करता आनी एक आमी सुद्दां करता. हय, म्हाका एक सांग, हें कितें हें सगळें एक सोपस्कार जालां, एक फकाणां जाल्यान? ना पळय, बेजिकली कितलेय जर एफर्ट्स घेतले न्ही, NGOन घेतले, ऑर्गनायझेशनान घेतले, नाल्यार पुलिसेन घेतले, लोकांनी ते एक्सेप्ट करपा जाय की बाबा हें कितें आमकां सांगता ते आमच्या बऱ्या खातीर. आमी सेफली चलोवपा जाय आनी लोकांची सेफ्टी कन्सिडर करपा जाय म्हणून. ताणें आतां सांगलें तशें की स्ट्रेट रोडाचेर एक्सिडेंट जाता म्हणून. एनालिसीस शो की एक्सिडेंट जाता ते स्ट्रेट रोडार म्हणून मॅक्झिमम. एंड वील बी सरप्रायज, गोवा पुलीस इज रजिस्टरींग अराउंड 3000 एक्सिडेंट्स. 3000 एक्सिडेंट्स आर रजिस्टर्ड. दॅट मिन्स अनदर 3000 आर नॉट रजिस्टर्ड. कित्याक लोकांक नाका आसता पुलीस स्टेशन वचपाक, आयदर ते कॉम्प्रोमायज करता आनीक नाल्यार एवॉयड करता आनी दे गो होम. बरोबर. सो फिगर शोज की मिनिमम 5 ते 6000 एक्सिडेंट जाता आनी तातूंतले 2/3 आर इन टू विलेजीस. आतां सिटीक तुमी आतां दोतोरान म्हणली तशें स्मार्ट सिटीक एक्सिडेंट जालना म्हणाली. दॅट्स द रिजन की तुजी स्पीड ऑटोमॅटीक कंट्रोल जाता रस्ते खणिल्ल्यान. आनीक सिटीक तूं पळय, पणजी सिटीक रेरली अशे एक्सिडेंट जावप आशिल्ले, जाल्यार ते सेल्फ एक्सिडेंट, नाल्यार अशे क्रॅशींग एक्सिडेंट कमी. कित्याक स्पीड इज कंट्रोल्ड ड्यू टू कंजेशन ऑफ ट्रॅफिक. सारकें. सो मधु बाब, म्हाका एक सांग, एक कितें चल्लां
NGO म्हणटा आमी ट्रॅफिक सेफ्टी वीक करतात, पोलीस म्हणटात आमी करतात, तुवें म्हणल्यार RTOय वेगळो करता. लोकांची मानसिकता कितें? निमाणे एक्सिडेंट जाता धांवता कोणा कडेन? इन्शुरन्सा कडेन. इन्शुरन्स हेजेर लक्ष दिया कित्याक थिंगेल पॉकेटांतल्यान पयशे वयता. कांय लोकांकडे वचनात. इन्शुरन्स जर समजा लोक भरता ते प्रिमियम आनीक क्लेम करता तांचो अकाउंट 5% वचून आसता. हांवें कितें केलें ते कितें एनालिसीस करता पळय कॉजीस तिंका चड खबर आसतलें कित्याक अल्टिमेटली देर स्टेक होल्डर्स. करेक्ट. 5 इन्शुरन्स जे पॉप्युलर आहा ते कॉजीस सांगले. ओवर स्पिडींग, ड्रायव्हिंग विदाउट वॅलीड लायसन वीच आय डोंट एग्री फॉर द कॉज. आमगे जाणटेले कितलेशे जाण लायसन नासतना मरत सुद्दां लायसन एक्सिडेंट जावना. तिसरे ड्रायव्हिंग इन लॉंग लेन, ड्रायव्हिंग ड्रंकन ड्रायव्हिंग यूज ऑफ हे खंयचे ते जे टीक करता पळय टीक बॉक्सीस. दीस इज ऑल टीक बॉक्सीस. हाजे विरोध 2008 सेंटर ऑफ सेफ्टी रेफ ऑस्ट्रेलिया तो कितें म्हणटा पळय ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथींग विथ कर्टसी, कल्चर ऑफ कर्टसी. आणि तितून सादी गजाल स्टार्ट करता स्पीड, एंगर, एग्रेशन ऑफ यूथ ड्रायव्हर्स. ही टॉक्स अबाउट स्पीड, ही टॉक्स अबाउट एंगर, एग्रेशन्स, यंग ड्रायव्हर्स आणि सगळ्यांत इम्पॉर्टंट ही टॉक्स अबाउट रेलेवन्स ऑफ कर्टसी, रिस्पेक्ट, इंटरॅक्शन बिटवीन द ड्रायव्हर्स वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अल्टिमेटली इज रोड फॅमिली. तो हांगा कितें उरलें अल्टिमेटली आमी रस्त्यार एकामेका कडेन वयता एकामेका सेव कशें करप दॅट इज अवर फॅमिली. सो तूं म्हणटा अशें की युथा भितर एक जी मस्ती आसता तेचें कारण ना आमी रॉंग केलां. वी स्टार्ट एट होम. पंचायत आमगे कितली करता? पंचायतींतल्या घरांतल्यान रोड तेच करता न्ही, पेवर्स कोण घालता तेच घालता न्ही. थंयच्यान ही अवेरनेस खंय स्टार्ट जायना कितें? ओके. कित्याक थंयच्यान स्टार्ट करता थंय पयलो तुगेलो गॅरेजीन घालता आसतना मोगता तूं पयलो थंयच आमी विचार महेशाक घरा कडेन. म्हाका तुजे कडल्यान स्पेसिफीक जाय पंचायतीन कितें करपा जाय? दीस अवेरनेस स्टार्ट फ्रॉम द हावसिंग कॉलनी. ओके. पंचायत हय हावसिंग कॉलनी म्हणटा हांव घरय म्हणटा. घरूच घर आवय हुस्को न्ही ताका आवय भुरगो भायर सरतना आवय दोळ्यान दुकां हाडून म्हणटा अरे सारको यो पडतो यो. आमी सिटींग हितू मांडवी किंवा फिदालनो केदें जर कॉन्फरन्सीस घेतली न्ही फक्त आमी ते 8 ते स्पिकराचे TADF फक्त एक बरो मेमेंटो दितलो आनी तोच मेमेंटो घेतलो 2 जाण मेले. पार्टिसिपेट केल्लो ताज्याचो एक स्टाफ मेला तो. ओके. ते दनपारां ते केल्यार तेणी प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. ओके. आनी मेमेंटो ताचे बॉक्सान हितून गाडयेक आशिल्लो. अरे बापरे. आनी रातचो ताका तो एक्सिडेंट देवले वयता आसता. सो तूं म्हणटा हें घरांतल्यान सुरू जावपाक सामकें इट इज कल्चर. आमी सुरवातेक रोड कल्चर जो आसा पळय जितले आमकां टॉयलेट कल्चर आमचे कडेन आसा. एक्झॅक्टली. गुड पॉयंट. टॉयलेटा टॉयलेट कल्चर सुद्दां शिकोवपाक खूब वर्सां लागली. लोकांनी घरा कडेन टॉयलेट बांदले सुद्दां लोक घरा वचनाशिल्ले. आमी रोड वी आर युजींग वर्स स्टँडर्ड टॉयलेट. मुद्दम पळय तूं गाडी घातला आसता तुगे गाडी तो आपल्याक जाय तशी तूं भायर सरपाक तूं मेळना. एक्झॅक्टली. ताच्या मुखावयल्या अशात ताका क्रॉस करता आसतना सुट्टा आसतना थंयचो 2 व्हिलर पेवर्सांचेर पडटा. तो म्हणटा कितें म्हागे गाडी तुका लागूना न्ही. एक्झॅक्टली. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट आय ऑलवेज टॉकिंग इट इज हाय टायम टू टॉक अबाउट रोड कल्चर एंड रोड फॅमिली. जशें घरांक आमी एकटें आसता रोडार आमी सगळे ड्रायव्हर जे आसा ड्रायव्हर म्हणून कोण पडलो पयलू फक्त टेम्पो ड्रायव्हर आशिल्लो बस ड्रायव्हर आशिल्लो. आमी सगळे त्या टेम्पोचेर बसून वयताले बसीक वयताले. एक्झॅक्टली. पोस्टाच्या गाडयेक आमी ट्रॅव्हल केल्या. बरोबर. ट्रका फाटल्यान बसून दुदाच्या गाडयांचेर ट्रॅव्हल केल्या. करेक्ट. सारकें. आयज आमी ड्रायव्हर जाले न्ही आमी कोणूच आमकां ड्रायव्हर म्हणनात. बरोबर. चुकोन सुद्दां म्हणा ड्रायव्हर म्हणटा तो एकदा ट्राफिक ड्रायव्हर ना रिक्षा ड्रायव्हर. करेक्ट. खरी खबर. आमी ड्रायव्हिंग लायसन काडटा पूण हांव ड्रायव्हर केन्ना म्हणना शेफर ड्रायव्हर म्हणटा तुका. नाल्यार हांव ड्रायव्हर म्हणल्यार म्हाका कमी म्हणायचें दिसता. म्हाका सांग अमोल हें जें पळय रोड कल्चर जें आतां दोतोरान सांगलें आनी ताणें ताजे खातीर एक रिपोर्ट इंटरनॅशनल रिपोर्ट काडलो. रोड कल्चर आमी केन्ना शिकतले? आमी युरोपाक वतात अमेरिकेक वतात तेन्ना आमी पळयतात युरोप अमेरिका कित्याक आमी आखातान गल्फान जेन्ना वतात रोड केदें व्हडली सेफ्टी. लोक सिग्नल पडले त्या झक मारत रावता. तूं हॉर्न मारले फायन. हॉर्न मारले फायन हांगसर एकलो आमी तांकां अशिक्षीत म्हणटाले इतलो तेंप जालें गल्फाक पूण तो सिग्नल एकलो सिग्नलाच्या मुखार वता. आमी रशियेक पळयलें फाटल्या आठवड्यान आमी गेल्ले सारको सिग्नल पडलो त्या तो रावता. तो तरी एक देश म्हण तूं प्रचंड कायदे आनी थंय सामकी स्ट्रिक्ट आसा. पूण युरोप अमेरिकेकूय सामकें ते रावता म्हळ्यार रावतात.
तो मनीस जेन्ना त्या झेब्रा क्रॉसिंगाक पांय दवरता सगळे व्हेकल रावतात. इट्स कल्चर. कल्चर. यू गो टू श्रीलंका, हय न्ही, दे डोंट क्रॉस द लायन. एक्झॅक्टली. इकॉनॉमिकली आमी ताजे परस सावंड म्हणटा, मोर एज्युकेटेड म्हणटा. एक्झॅक्टली. दे डोंट क्रॉस द सेंट्रल लायन. आनी आमी 1 मिनीट जाल्यार अशी येवन थंयचो असो येवपाक मेळना. महेश बाब, ह्या प्रश्ना कडेन म्हाका तुजे कडेन येवपाक जाय. पुलिसांची बद्दल एक जी पळय कितें भंय आशिल्लो किंवा एक धास्ती पुलीस म्हणले त्या बरोबर ते एक कठोर हें जातालें तें ना उरूंक. ना, कठोर आसा, पूण कितें जालें जाणा तूं आमी आतां हांव तर जवळ जवळ सेकंड काय थर्ड ही डिबेट करता रोड एक्सिडेंटाचेर. पूण हांवें खंयचोच बरो सिनियर ऑफिसर पळयलो ना हू हॅज कम बिफोर मिडिया एंड शोन हीज आमी कितलेशे पुलीस अधिकारी हांवें आपयल्यात पुलीस अधिकारी आयले हांगा. पूण आजूय ह्या डिबेटीक एक सिनियर पुलीस ऑफिसर येवचो जो रोडा संदर्भान काम करता. तुजे प्रयत्न केल्ले. शो युअर कन्सर्न. करेक्ट. प्लीज पुट अप युअर प्लेन्स. Correct. What you think, why it is happening, and what you expect from the society. Correct. And what cooperation you want. There should be plan. There should be a plan. Accountability. Accountability. You just can't wait and watch people dying. Exactly. People are dying every day. That is, see, the worst fear is of death always. Samke. Correct. तो मेलता काय बी आणि for his family also. You will not believe, Raju. ते हांव SDPO पोंडा आशिल्ले तेन्ना दूधसागराचेर लोक मरताले बुडून. बरोबर. आनी सांगल्यार कशेंच आयकनाशिल्ले. हो एक सदांच प्रॉब्लेम आसा. हांवें कितें केलें खबर आसा तुका? जितले लोक मेले न्ही तांची लिस्ट लायली थंय. आसा अजून. दॅट आय हॅड स्टार्टेड दॅट की एटलिस्ट हें पळोवन भिवचे म्हणून लोक. सामकें. आतां आमी एक्सिडेंट उलयले, तूं रोडाक ब्लेम करपाक शकना, बायक्सांक ब्लेम करपाक शकना, कोणाकूच तूं ब्लेम करपाक शकना. यू हॅव टू ब्लेम युअर सेल्फ वेन यू मीट वीथ एक्सिडेंट. करेक्ट. कित्याक फाटीं हांव पळयतालो हांगा एक्सिडेंट जाताले खंय आमचे युनिवर्सिटी रोडाक. हय. आनीक हय खूब जाण बोवाळ मारताले की दॅट रोड इंजिनियरींग इज फॉल्टी. एग्री, देर इज सम फॉल्ट ऑफ रोड इंजिनियरींग. आतां मेन पळय बांबोळी आनीक वेर्ना रोडाचेर मरता. काल आतां तुका सांगता आयतारा आमच्या मुखार एक रेंटे कार ती तो डिवायडर येदो व्हडलो डिवायडर ती क्रॉस करता आनी त्या सायडीक वता. पडली कितले वेगान गेले आसले ती आनी त्या अर्दान येवपी मोटरसायकलीचे दोग जाण. दिस इज एब्सोल्युटली रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग. दिस इज एब्सोल्युटली रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग. पूण म्हजो प्रश्न तुका तोच आशिल्लो की पुलिसां बद्दल एक भंय आसपाक जाय आशिल्ली. भंय न्ही, तुका सांगता राजू, बाय नाव we should have planned a strategy. That is what is my expectation. By now at least they should have risen to the occasion. आणि हांव कितें म्हणटा, रस्त्यार रावन ते ट्रॅप लायिल्ल्या भशेन तांकां जप करून येवप. एक्झॅक्टली. आय डोंट थिंक हे खंयच्या मनशान तांकां सांगलां की एक आज आमचे पयशे हाडात. हय, आज फायनीचे 2 लाख अमके तालांव हाडा, अमके तालांव दिया. अरे यू आर नॉट मनी कलेक्टिंग ऑफिस और रेव्हेन्यू जनरेटिंग ऑफिस फॉर गव्हर्मेंट. You have to educate people. I even spoke during a crime conference. Why are we not emphasizing on implementation of zebra crossing? Exactly. Why there is not a constable standing there at zebra cross? ते शिकया तांकां. This is what is called as a road culture. दोतोरान सांगलें तशें. Develop road culture. Exactly. ते रोड कल्चर तर आमी हांगा न्ही मार्ग नांवाची एक चळवळ चलताली. हय, केळेकार गुरुनाथ केळेकार भायर पडटकीर ती चळवळ सोंपली. तो असो ते भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवप, तो मुंबयच्यान कांय अधिकारी हाडटलो झेब्रा क्रॉसिंगाचेर भुरग्यांक. पूण आमच्या ल्हानपणान न्ही आमी एक पळयल्लें, तूं महेश आमी बरोबरशे जवळ जवळ मडगांवां ह्या दिसांनी स्टुडंटाक रस्त्यार दवरतले ते बरोबर. तो आमी आतां फाल्यां हालीं स्पेशली स्काउट एंड गायडाचे भुरगे NCCक यूज करताले. एक्झॅक्टली. एटलिस्ट त्या भुरग्यांक यूज केले न्ही, ती भुरगीं तरी परमनंटली रूल्स ओबे करतले. दोदोर म्हाका सांग, तूं एक सामाजीक कार्यकर्तो म्हणटा, तुगेली सरकारी नोकरी ही वेगळी, तूं तितून कामाचो भाग, पूण तूं एक जागृत नागरीक. पुलिसांचो धाक ना म्हणून घडटा. आतां तुवें खूब आयले पुलिसांक जी पळय एक जबाबदारी जाय ती ना. पुलीस वशिल्यान भितर सरल्यात, पुलीस भ्रश्टाचार करतात, पुलिसाचो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. तुवें जर कोणा धरलो, हांवें अशे केसी
चर्चील आल्यामुळे CM आसतना खंय एक मडगांव वाडा धरलो तर डायरेक्ट CM फोन लायलो CM ते डायरेक्ट तालाव देवी पोलिसांक धरलो आतां हाल खंय जाल्यार तो मुगेलो सोड टाका आनी गोंय ल्हान न्ही तो डायरेक्ट CM फोन मारूं शकता कोणी. पूण त्याच बरोबर जशें हांवें महेश सारको ऑफिसर पळयला मंजुनाथ देसाय सारको ऑफिसर उरला हांव एक म्हणपाकूच ना म्हणपाकूच तुमकां डिसेंसी एक वेगळे तरेन ना म्हणपाची तुमचे कडेन पद्दत आशिल्ली. करेक्ट. आमी परत ह्याच विशयाचेर येवया. आमचे हेल्मेट इम्प्लिमेंटेशन हाजेर जेन्ना जातालें महेश ते DGPची मिटींग आशिल्ली तेन्ना एक सांगलें हांवें तांकां तुमगे रेवेन्यू कलेक्शन आनी इम्प्लिमेंटेशन मिक्स करूं नाका म्हणून. बरोबर. लोकांक एक समज जालें मार्च जालें म्हणटकीर तुमगे चलनाचें वाडटा. लोकांनी ठरलां हे 100 रुपया दिवपाचें कारण तांकां आमचे तकलेक आमचे तांकां ट्रेजरीक पयशे कमी जाता म्हण. इट इज पार्ट ऑफ इम्प्लिमेंटेशन दोनी मिक्सअप करूं नाका म्हणून. बरोबर. पूण तेन्ना एक गजाल सांगली तांणी की सांगा जर तुमकां इम्प्लिमेंटेशनचो नवो कायदो करपा आसा तुमकां सिस्टमीक हालोवपा जाय. बरोबर. सदांच आमी हें करूंक शकचे ना आमी 2 फावटी करुया. बरोबर. दॅट वॉज अ डिफरंट विजन ऑफ ऑफिसर्स. पण आतां म्हाका दिसता मार्चाक जे हितून आमगे चलन दिवपाची पद्दत आतां कमी जाल्या. नाल्यार मार्चाक सदांच मार्चाक चलनां रस्त्यार आसताले आनी लोकांचें परसेप्शन जालें ट्रेजरीक कमी जाला तो एक सोर्स आशिल्लो. म्हाका महेश एक तुजे कडेन जवळ आमचो कार्यावळीचो वेळ सोंपलो म्हाका एक तुजे कडेन थोडे भितर जाय कायदे स्ट्रिक्ट जाल्ले. तुवें 2 वेळा अपघात केलो तुजें लायसन्स वतलें तुका अशे तरेचे एक भंय घालपी कांय कायदे आयिल्ले ते म्हाका कांयच दिसना. आमी आतां पळय आमची इंडियन्स आतां वचून लोकांची कंप्युटरायज सिस्टम चलयता. आमी म्हणटा आमचो मायक्रोसॉफ्ट आमचो हेड आनी खंयचो आमचो गुगलाचो आमचो हेड. हांव म्हणटा आमची इंडियेची तुमी सिस्टम कित्याक सारकी करना. चलन दिलें तुका इट शूड रिफ्लेक्ट थाक करून नेक्स्ट टायम तुजी लायसन खंय आमी फीड केलें इट शूड शो रीड तूं इतली वायलेशन तुजें आसा इतलें आसा युअर लायसन्स शूड बी सस्पेंडेड. तूं हांगा गोंयांत सस्पेंड कर तो वचून जगभर चलयतलो. लायसन्स आमची कोणूय झेरॉक्स काडून दिता एक्झॅक्ट कॉपी करून दिता तें घेवन भोंव सगळी जगभर. जो पर्यंत तूं कोण डन्ना एक्सिडेंट जायना तो पर्यंत तूं रिकॉर्डाचेर येना. सी देर कितलीशे लूप होल्स आसा आनी करपाक जायना अशें न्ही. बरोबर. करपाक देर शूड बी ए वील. एक्झॅक्टली. हांव इतल्यार ही कार्यावळ सोंपयता की आमी सदांच म्हणटात की जनजागृती करतात कायदे येतात पूण महेश म्हणटा तशें देर शूड बी ए वील. तुमकां एक इच्छा शक्ती जाय अपघात आपूण सोंपयतलो. एका अर्दान जनजागृती दुसऱ्या अर्दान पोलीस एक्शन आनीक मधुबाब म्हणटा तशें की एक कल्चर हे तिनूय जेन्ना गजाली एकठांय येतल्यो तेन्ना म्हाका दिसता अपघात थांबतले आनी ताजे खातीर आतां परत एकदां आमी म्हणटा तशें की सगळ्यांनी नेटान जें कितें जायत रावतलें काम करचें पडटलें नाजाल्यार अपघात वाडत रावतले. प्रत्येक घरांतलो एक मरत रावतलो आनी ती क्रय शक्ती ही हे मनीसबळ गोंयचें फुडाराचें मनीसबळ तें सोंपता. हो एक धोक्याची अशी घाट म्हाका दिसता तीच धोक्याची घाट आमी वाजोवयात आनी ही कार्यावळ सोंपयात. दोतोर तुमी वेळान वेळ काडून आयले. महेश बाब गांवकार तुवें आमकां वेळ दिलो आनीक अमोल वाणी तूं कार्यकर्तो तुजे कडेन जबाबदारी खूब आहा. तरूण भुरग्यां कडेन चडांत चड वचपाची गरज आहा. इतलें सांगून आयची हांव कार्यावळ सोंपयतां. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.